हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायीचो देव आनी सदांच तो आमची चित्ता आनी सदांच तो आमच्या सांगाताक आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. लव यू होली स्पिरिट. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वाचुया. ओब्रा सिखान तलामा शेकेरा मांतलो उत्रमा सेकेरा बाशिंत्र लांदे लिब्रिहीन तलामा शोकिया रबा सामान तेले मेशा रबा तेले केराबा. ओ ग्लोरिया महिमा. मोगाच्या भाव भयणांनो, पहिली कोरींतकारांची चीट अध्याय 14 दुसरी ओळ आमकां कितें सांगता. जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती खंयच्या मनशा लागीं उलयनात, ती देवा लागीं उलयतात. कित्याक कोण तांकां सजमोन घेयनात, पूण ती आत्म्या वरवीं गुडार सत्ताची खबर करतात. ज्या वेळार आमी अन्य भाशेन उलयता त्या वेळार आमी आमच्या देवा लागीं उलयता. आत्म्या वरवीं आमी आमच्या देवा सांगाता उलयता. ओब्रा सिखान तलामा शेखेरामा तिरोतरमा सेखेराबा तिला. ओ ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा महिमा स्तुती आराधना. थँक्यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या म्हज्या भाव भयणां पासत सोम्या जेजू तुज्या नांवान ही म्हजी भाव भयणां जी आतां एकठांय आसान आनी ह्या फुडें एकठांय जातली ती तुज्या नांवान आनी आत्म्यान ब्लेस आसात. तांची कुटुंबां ब्लेस आसात, तेंचो वावर ब्लेस आसा, तेंची भुरगीं ब्लेस आसात. ती केन्नाच थकोची नात, निराश जावची नात, केन्नाच ती हारोवची नात, केन्नाच ती खाला पडची नात. कित्याक ती सोम्या जेजूच्या नांवान चलतात, त्याच्या आत्म्यान घेवन ती भोंवतात. इफेसकारांचो 6 अध्याय आनी 17वी ओळ आमकां सांगता. शेवटी सोडवणेचे कोंगल आनी पवित्र आत्म्याची तरसाद म्हणजे देवाचे उतर घेयात. आनी 18 आमकां सांगता. आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात, सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावात, प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कित्याक सांगता. भाग्यन पावला आमकां इफेसकारांच्या कलिसेक कितें सांगलो. शेवटी सोडवणेचे कोंगल आनी पवित्र आत्म्याची तरसाद. मोगाच्या भाव भयणांनो, पवित्र आत्म्याची तरसाद म्हणजे कितें. पवित्र आत्म्याची तरसाद म्हणजे देवाचें उतर. कित्याक हे देवाचें उतर सामर्थ्यशाली आसा. मोगाच्या भाव भयणां, हे देवाचें उतर दोनी वाटेन पाजाळलेले तरसादी भाशेन आसा. दोनूय वाटेन पाजाळलेले तरसादी भाशेन. देखून रेव्हलेशनान ज्या वेळार जुआंवांक जेजू क्रिस्ताचें दर्शन जालें त्या वेळार जुआंव म्हणटा की तेच्या तोंडांसून दोनूय वाटांनी पाजाळलेली तलवार भायर येताली. आनी ही पाजाळलेली तलवार म्हटल्यार, ही तरसाद म्हटल्यार देवाचें उतर. आयचे देवाचें उतर आमी आयकता, जें उतर आमी पाळटा, जें उतर आमी फॉलो करता तें उतर. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, आत्मो सुचयता त्या प्रमाणे सगळो वेळ मागणें करात, सगळ्या भक्तां खातीर जागृत रावात, प्रार्थना करूंक फाटीं सरूं नाकात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमच्या जिवितान प्रेयर हे खूब म्हत्वाचें आसा. प्रेयर हे खूब म्हत्वाचें, मागणें हें खूब म्हत्वाचें आसा. कित्याक ज्या वेळार आमी मागणें करता त्या वेळार, ज्या वेळार आमी मागण्यांक बसता, ज्या वेळार आराधना करता, अन्य भाशेन उलयता, देवाचें उतर वाचता, देवाची स्तुती करता, त्या वेळार आमी आमच्या देवा लागीं उलयता, देवा लागीं उलयता. कित्याक तो ना आमच्या जिवितान तर कांयच ना. मोगाच्या भाव भयणां, आमचें जिवीतूच फुकें आसा. देखून ह्या देवाच्या उतरांची तरसाद घेवन चलोया. देवाच्या उतरांची तरसाद. ओ हालेलुया. देवाच्या उतरांची तरसाद. ओ माशिरा मानतले. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुती आराधना. जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं. जीवन का झरना तू ही है, सच की राह
खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दिसान तू नाय तो दिसूच ना, आणि ज्या जिवितान तूय ना ते जिवितूच ना मोगाचें। भाव भयणान देवाचे प्रेझन्स आमकां पुरे करता, देवाचे हाजीरपण आमकां पुरे करता। जीवन का झरना तू ही की राह तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है, रिश्तों का जन्म तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा
जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। ओ मसेरी बाशरे लिमारा मंदल है मसेरी आला ora se ma coriala la librantele he ma chandrele oh ma sari bare meshi oh gloria ma she libranda la vaseri la 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 oh thank you Father. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. ज्या दिसा तो ना त्या दिसा आमचो दीस ना. Praise the Lord. ज्या दिसा तो आसा त्या दिसा आमचो दीस मेजलो वयता. आमेन. तूं तुजी सुरवात जेजूच्या नांवान ज्या वेळार करताय त्या वेळार तुजो शेवट पासून जेजू क्रिस्त आसा. आतां तुमकां सांगूंक सोदता, ज्या वेळार कोणूय म्हणटा आमी जेजूच्या नांवान सुरवात करता आनी आमी जेजूच्या नांवान शेवट करता, खरें म्हटल्यार तो अर्थ असो जावन आसा. हांव रेव्हलेशन चॅप्टर 1:8 हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा, हांव सुरवात आनी हांव शेवट असो खरो अर्थ आसा. पूण हेब्रेव भाशेन तसो अर्थ ना. हेब्रेव भाशेन म्हणटा हांव पयलें अक्षर आनी हांव निमाणें अक्षर. प्रेज द लॉर्ड. हेब्रेव भाशेन म्हणटा अल्फाचो अर्थ हांव पयलें अक्षर, फर्स्ट वर्ड आनी लास्ट वर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पूण जर तुमी पयल्यार जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा. हेचो अर्थ जावन आसा जेजूची सुरवात आसा पूण जेजूचो एंड ना आसा. आमेन. तो सुरवातूच आसा, तेका एंड आसोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तो म्हणटा कितें, हांव आनी म्हजो बाप एकूच. प्रेज द लॉर्ड. बाप कितें म्हणटा, हांव आसा तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. पण देवाचें उतर आमकां सांगता, देवाचें उतर कितें म्हणटा, तो काल आयज आनी सदांकाळ सेम जावन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तो सेम जावन आसा. पळय, ज्या दिसा जर तुमी जेजू क्रिस्त सांगाताक सुरवात करना त्या दिसा तुमचें जिवीत पूर्ण जायना पूण तें अपूर्ण रावता. घडये तुमकां सगळ्यांत चड आयचे दिसा प्रॉफीट जातलें, वा सगळ्यांत चड आयचे दिसा तुमचे बँक बॅलन्स आसतलो, वा सगळ्यांत चड तुमची आज सॅलरी पडली आसतली, वा सगळ्यांत चड आयज तुमच्या खोशयेचो जल्माचो दीस आसतलो, वो सगळ्यांत चड तुमच्या जिवितांत संपूर्ण कायेन एक कितें तरी वस आसतली जेका लागून आयच्या दिसा खुशाल आसा. पूण ती खुशालकाय जर तूं जेजूक घेवन चलनाय तर ती खुशालकाय ना. ती खुशालकाय आसून ती खुशालकाय रावना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, देवाचें उतर कितें सांगता तें आयचें देवाचें उतर पळोवया. जुवांचो पयलो अवेसोर आनी 43 लायन. आनी कितें म्हणटा, फुडल्या दिसांनी जेजू गालियाक वचूंक येवचिले तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हटलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी फिलीप बेतेसायचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हे त्याच नगरान आसले. 45 लायन. फिलिपान नातेलाक मेळलो आनी ताणें ताका म्हटलें, मोइजेसाचे समृद्धीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा ताका आमी पळयला. तो नाजारेचो जेजू आनी जेजूचो पूत. प्रेज द लॉर्ड. मागीर कितें म्हणटा, मोइजेसाच्या समृद्धीन. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार मोइजेसाच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेवला आनी तो जावन आसा नाजारेत जेजू, जेजूचो पूत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. ज्या वेळार जेजून फिलिपाक आपयलें आनी फिलिपाक म्हटलें, जेजून म्हटलें, फिलीप म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो तेच्या फाटल्यान येयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय आंद्रे, पेद्रू हे आसले. पूण हय आमकां देवाचें उतर म्हणटा, फिलिपान जेजू फाटल्यान येयलो पूण जेजू फाटल्यान येवन
तेणी आपलें काम सुरू ठेयलां. प्रेज द लॉर्ड. तें काम म्हटल्यार तो खरोच मसीहा आसा जाल्यार तेणी चॅक केला. प्रेज द लॉर्ड. तो कितें म्हणटा, फिलिपान नातायलाक मेवलो आनी ताका म्हटलें, मोइजेसाच्या समृद्धीन आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेवला. सो जेजूची खबर तेणी क्रॉस चेक केल्या आनी पळयल्या जाल्यार तोच मसीहा आसा जेचे विशयी मोइजेस उलयला, जेचे विशयी प्रवादी उलयल्या, आनी तो मसीहा आयज आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे तेजे पयलें जेजू क्रिस्ताचें स्विकारणे आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवान फिलिपाक आपयलो. सचवण घे. देवान फिलिपाक आपयलो. स्पश्टच न्हू. देवान फिलिपाक आपयलो खेरीज भाशेन नातायलाक मेळ्ळो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवान फिलिपाक चूज केलो कित्याक नातायलाक मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाक हर एक आत्मे इम्पॉर्टंट आसा आनी ती हर एक आत्म्यांका आपले लागीं आपयता आनी तो कोणा ना कोणा वरवीं तें काम चालू दवरता. प्रेज द लॉर्ड. तो कोणा ना कोणा वरवीं तें काम चालू आसता. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात, ज्या वेळार फिलिपाक जेजू क्रिस्त मेवलो आनी जेजू क्रिस्तान म्हटलें म्हज्या फाटल्यान हें फिलीप गेलो, पर्पज कितें, हेतू कितें, नाथायेल जावं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक नाथायेल इम्पॉर्टंट. प्रेज द लॉर्ड. पूण नातायलाक हाडणारोय इम्पॉर्टंट आसा. आमेन. नातायलाक कोणी हाडलें? फिलिपान. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी ही आसा एक चेन जी जेजू क्रिस्त तेचें हँडल का. आमेन. जेजू क्रिस्त तें हँडल चलयता. आमी जावन आसा एक चेन जी लांब लचक जाल्या. आमेन. पूण सगळ्याचें मूळ जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमेन. आनी प्रूफ फिलीप बेश्टोच उलयना. पळयात, फिलिपान जेजू क्रिस्त हे म्हणून येयलो तो, पूण तेणी क्रॉस चेक केलें. कित्याक प्रवाद्याच्या पुस्तकान आनी मोइजेसाच्या समृद्धीन आसा ते तेणी क्रॉस चेक केलें. जेजून ताका प्रूफ दाखयलें, हे पळय हय अशें आसा, हय अशें आसा, देखून हे पळय ह्यो म्हाजे विशीं बरयला. आनी तेणी तें सत मानलें. प्रेज द लॉर्ड. तेणी तें सत मानलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ज्या वेळार फिलीप नातायेल लागीं उलयता त्या वेळार नातायलाक तो कित्याक सांगता, मोइजेसाच्या समृद्धी वयले आनी प्रवाद्यांनी बरोवन दवरला तेचे तोच तो मसीहा कित्याक सांगता, कित्याक नातायेल ह्यो एक देवाचो संदेश्ट आसलो. आमेन. कित्याक नातायेल ह्यो देवाचो आसलो. आमेन. आनी नातायेल पुरो पवित्र पुस्तक वाचतालो. एक देवाचो सेवक जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक तेच्या तोंडान आसलें, पवित्र पुस्तक तेच्या उतरान आसलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, फुडें जर पळयताय जाल्यार नातायलान ताका म्हटलें, नाजारेंतल्यान कितें बरें येवंक येत. प्रेज द लॉर्ड. नाजारेच्या गांवांत अशें कितें बरें येवंक येत. आमेन. अशें येवंक येत कितें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फिलिपान ताका म्हटलें, ये आनी तूंच पळय, हांवें जशें सांगता, कोटेशन दिता त्या प्रमाणे तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. 47 लायन. जेजून नातायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हटलें, हो पळयात एक खरो इस्रायल आनी ताचे सवय कसलेंच भास्कर पडना. नातायलान ताका म्हटलें, तूं म्हाका खंय वळखताय. जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान, तुका पोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडांत आसतना हांवें तुका देखलो. प्रेज द लॉर्ड. फिलिपान पोवचे आदीं हांवें तुका अंजिराच्या झाडांत देखलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हितून 2 भाग आसात अंजिराच्या झाडाचे. आमेन. पयलो भाग म्हटल्यार फिलिपाक मेवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा कडेन आसतना हांवें देखलो. आतां फिलीप ज्या वेळार नातायलाक मेळोंक वयता त्या वेळार नातायल अंजिराच्या झाडा लागीं आसलो. आमेन. अंजिराच्या झाडा लागीं. आतां नातायल अंजिराच्या झाडा लागीं कितें करतालो. प्रेज द लॉर्ड. नातायल अंजिराच्या झाडा लागीं कितें करतालो. पळयात, ज्या वेळार फिलीप ताका मेळोंक गेलो त्या वेळार नातायल अंजिराच्या झाडा लागीं बसून देवाची प्रेयर करतालो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवा थंय कितें करतालो, प्रेयर करतालो. आनी प्रेयर करतालो तो नातायलाक जाणा आसलें. आनी इस्रायल पर्जे मदीं प्रेयर कोणा थंय करतात, ते बापा थंय करतात न्हू.
बापा थंय करता. म्हटल्यार बापाक ते दिन वाचतात, बापाची स्तुती करता. सो नाथायेल बापा थंय प्रेयर करतालो, बापा थंय वाखाणटालो. प्रेज द लॉर्ड. बापाक वाखाणटालो. सो जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, फिलीप मेळचे आदी, प्रेज द लॉर्ड, फिलीप तुजे लागीं मेळचे आदी हांवें तुका अंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांवें तुका देखलो. सो त्या वेळार नाथायेल प्रेयर करतालो. आतां प्रेयर करतालो तो बापा लागीं, पूण पळयतालो जेजू क्रिस्त. आमेन. समजून घेयात, प्रेयर करतालो तो बापा लागीं, पूण पळयतालो तो जेजू क्रिस्त. कित्याक खंय आमकां सजमाता बाप आनी पूत एकूच. आमेन. बाप आनी पूत एकूच. कित्याक ज्या वेळार अशें सांगता त्या वेळार नाथायेलान प्रतिपाद केलो, गुरुजी तूं देवाचो पूत म्हूण इस्रायलचो राजा आसाय. जेजून ताका म्हटलें, तुका अंजिराच्या झाडां देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हटलें. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुवें विश्वास धरलाय, ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलय. आनी ताका म्हटलें, हांव तुमकां सच सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलेले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो आसा आमचो सामर्थ्यशाली देव, जो आमकां देखता. आयज हांव कित्याक म्हणटा तुमकां, तुमी 10:25च्या प्रेयराक अटेंड जायात, तुमी फ्री कॉन्फरन्स प्रेयराक अटेंड जायात, तुमकां जाता ते प्रेयर करात, तुमी आमचे 24 hours प्रेयर अटेंड केला. कित्याक म्हणटा तेचें रिजन म्हटल्यार हें जावन आसा, कितें तर ज्या वेळार तूं प्रेयर करताय त्या वेळार जेजू क्रिस्त तुका देखता. आमेन. ज्या वेळार तूं प्रेयर करताय त्या वेळार जेजू क्रिस्त तुका देखता. प्रेज द लॉर्ड. हें सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. पळयात, म्हणून हांव तुमकां कितें सांगता, तुमी प्रेयर करात, तुमी प्रेयर करात. कित्याक ज्या वेळार तुमी प्रेयर करतात त्या वेळार तुमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां देखता. आमेन. आनी सगळ्यान व्हडली वस्तू जावन आसा, तुमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां वळखता तो. आमेन. तुमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां वळखता तो एक व्हडली वस्त आसा. पळय, आयज आमी संवसारान आसा, पूण आमची वळख स्वर्गा राज्यार आसा. आमेन. आयज तूं ह्या पृथ्वीचेर भोंवताय, पूण तुजें नांव स्वर्गा राज्यान आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुका दिसता म्हाका कोण पळयना, पूण सामर्थ्यशाली देव ह्या वेळार तुका पळयता. आनी तो आसा, तो काल, आयज आनी सदांकाळ सेम आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, तुज्या उतरां पासून, तुज्या उतरांच्या मोगा पासून जो कोण तुजी उतरां आयकता तो सोबीतकायेन चलता, सोबीतकायेन सताक वेंग मारता आनी सताचो साक्षी जाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.